शहरातल्या काय शैक्षणिक संस्थांकडेन स्वताचे व्हड कॅम्पस नात. बांबोळेसारखे कुजिरा शाळा संकुल येवजण म्हापशा राबयल्यार ताचो फायदो शाराक जातलो. चड करून येरादारी कोयणीचो प्रश्न उपरासचो ना. सरकारान ह्या शाळा संकुलनाचो विचार प्रशासकीय पावण्यार करचो अशें मत उपसभापती जोशुआ डिसुझा हांणी उक्तायलें. शुक्रारा दत्तवाडी सेंट ब्रिटो हायस्कूल मैदानाची राखणी उणत परतून बांदपाच्या कामाची बुन्याद घाल्या उपरांत तो उलयतालो. नंबर 10 ह्या भागान आमकां सेंट ब्रिटो स्कुलाच्या रिटेनिंग वॉल हांगा फाटल्या वर्सा कलॅप्स जाल्लो आनी ह्या वर्सा परत त्याच तेकोन जो वॉल जो आसलो तोय मातसो पडलो. आमी हें काम फाटल्या वर्सा घातलेलें एंड आय वूड लायक टू थँक दी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ PWD बाब निलेश कब्राल for giving us this, executing this work on priority. आमी हें काम हांव मुद्दामून सांगूंक सोदता की maybe I am one of the few MLAs who are initiating the MLA led for bearing with us for the last 1 year. आमकां खबर आसा हांगा लोकांक जायते त्रास जाल्ले आसा आनी हांव मुद्दामून सांगूंक सोदता की हें काम will come to as a relief to all the students that are studying in this school. जायते पेरेंट्साच्या मनान आसलें की हें कशें हांगा भुरग्यांक धाडपाचें, where should they play, whether the rest of the wall is safe. But I ensure and I promise all the students' parents, all the students, all the staff members that through this initiative we will ensure that we will try our best to ensure that there will be no further collapse. Whatever maintenance has to be done on the rest of the wall, we will ensure that is done to the best of the department's abilities or whatever the support that the school gives us.